नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. गोंयांत दिसपट्ट्यो कोविड केशी 1000 पार. पॉझिटिव्हिटी रेट 17.72%. कर्नाटकांत एंट्रीक आतां RT-PCR नेगेटिव्ह सक्ती. केंद्राचे होम आयसोलेशनाक नवे नेम. कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारा वेळार घेवपा आशिल्ली जिनोम सिक्वेन्सिंग फॅसिलिटी गोंयांत तिसरें ल्हार आयलें तरी पावना. गोंयची 2000 सॅम्पलां ओमिक्रॉन टेस्टिंग आडकली पुण्यांत. TMCच्या गृहलक्ष्मीचे 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन. स्किमीचेर दुबाव उक्तावपी राजकारण्यांक खासदार प्रभारी महुआ मोइत्राची जाप. गोंय सरकाराची लाडली लक्ष्मी गृह आधार खंय फेल. गोंयचे विधानसभेत अनुसूचित जमातींक आरक्षणा विशीं निकाल हायकोर्टांत राखून सध्या आरक्षणाची कायदेशीर तरतूद ना. केंद्र राज्य सरकार वेंचणूक आयोगाची हरकत. साळगांवां उमेदवारांचो गोंधळ. जयेश बीजेपीचो दावेदार. बीजेपींत दुखावलो रुपेश नायक अपक्ष. केदार नायक काँग्रेसींत. साळगांवां TMC आड बीजेपी. वेगवेगळ्या लेव्हलांचेर. लॉसांतल्या गोवा डेअरीक अंदू 3.75 लाख रुपयांचो प्रॉफिट. आदल्या मोठ्या मोठ्या संचालक मंडळांक जमूंक ना तें करून दाखयलें. अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकाराचो दावो. मगो TMC बरोबर युतीक आनीक एक पक्ष येवंक सोदता. मगोचे सीट जावं येता फाटीं फुडें. सुदीन म्हणटा कोविडांत सभा कंट्रोल करात. उर्मट अधिकाऱ्यांक निखळायात. गोंयांत कोविड केशींचो दिसपट्टो आंकडो 1000 पार. बुधवारा 1002 नव्यो केशी. पॉझिटिव्हिटी रेट 17.72%. एक्टिव्ह केशी 4000 तेकल्यो. सरकार बिनधास्त. एक्सपर्ट समितीचे सुचोवणे प्रमाण 1-2 दिसांनी नवे SOP येतले म्हूण आरोग्य मंत्री सांगून मेकळो. मजगतीं कर्नाटकांत एंट्री घेवंक RT-PCR नेगेटिव्ह सक्ती. केंद्राचे होम आयसोलेशनाक नवे दिशानिर्देश. एक्सपर्ट समितीच्यो सुचोवण्यो सरकारा मेरेन पावल्यात. ते फाटभुंयेर फुडल्या 1 ते 2 दिसांनी नवे SOP जाहीर करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. सरकार खंय तिसरे ल्हार हाताळूंक सक्षम. ताणें गोवा डेंटल कॉलेजीच्या दुसऱ्या पांवड्याच्या कामाचें उक्तावण केलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत येवपाचो तो मात दिसलो ना. So we were given an explanation and also told exactly what are the steps you need to take. So if anybody feels among the doctors who are actually dealing with the situation that if the government is not taking any steps, it is absolutely a myth, because government has already planned exactly stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, at what stage we will be, where are the facilities, everything has been already in black and white. We have already put it down. Experts have already given us a view how we should go about and what we need to do. And I'm sure in the next day or two, as the positive rate that day, because the testing had to be increased, so now what we have decided is to keep the testing at a particular level, so that they jump. Sometimes you find the positivity rate, it went up to 26, because that time the results were not out, because there was a load on the testing facility. Then suddenly it dropped to 13%, but 13% also is a bit high. But same time, we are ensuring that testing is increased, everything that is to be done. New wave coming forward. I mean, all of us, just now I got a call saying that what are the steps that we need to take. But then the infectivity rate also is so high. As a result of which we need to see that we take precautions. Again, we have come back to the phase where we are all supposed to be wearing masks, all maintain social distancing and several other things. Vaccination, booster vaccination for the children, also students of the age group of 15 to 18 has also started. And all these things we are doing and taking precautions. इतले मजगती केंद्र सरकारान कोविडाचेर नवे दिशानिर्देश जाहीर केले.
कोविडाच्या दुसऱ्या लारा वेळार घेवपा आशिल्ली जिनोम सिक्वेन्सिंग फॅसिलिटी अजून गोंयांत पावना. विचारल्यार आरोग्य मंत्री म्हणटा 15 जानेर मेरेन मशीन पावता. गोंयची 2,000 मायज सॅम्पलां ओमिक्रॉन टेस्टिंगाक पुण्यात आडकल्यांत. तेवटेन नायट कर्फ्यू लावंक एक्सपर्ट समितीन 27 डिसेंबराक केल्ल्या सुचोवणेचेर सरकार बसला. शाळा ऑनलायन करपाची ऑर्द काडूंक 5 जानेर उजाडलो. गोंयांत ओमिक्रॉनाच्यो 11 केशी नोंद जाल्या खऱ्यो, मात परिस्थिती वेगळीच. गोंयची 2,000 मायज सॅम्पलां ओमिक्रॉनाच्या टेस्टिंगाक पुण्या पडून आसात. त्या सॅम्पलांचो रिजल्ट येता म्हळ्यार तो पेशंट दुयेंस पातळावन एक वेळ धड धाकटूय जावपाचो. दुसऱ्या ल्हारा वेळार घेवपा आशिल्ली जिनोम सिक्वेन्सिंग फॅसिलिटी खंयच्या फायलीन घुसपली ताचो पत्तो ना. विश्वजीत राणे सध्या RT-PCRांतल्यान ओमिक्रॉन केशी डिटेक्ट करपाचें उलयता. तो उलयता ते पळयल्यार जिनोम सिक्वेन्सिंग सिस्टम आनी 10 दीस तरी गोंयांत पावपाची ना. But yesterday I was watching somebody on television yesterday. He said soon there'll be through RT-PCR testing there'll be a methodology available by which the genome sequencing will not be required and we'll be able to identify whether it is Omicron or it is a Delta variant. That's true. USA they are going to give us a genome sequencing machine which should come on the 15th of this month. If that comes, then we'll be able to immediately test fast. They'll be giving us kits for 1 year. Sir, genome sequencing facility आपण तुम्ही लास्ट सेकंड वेव्ह धाडपाक सोदर मध्ये कितें जालें माहिती का प्रॉब्लेम? ना मागीर तेन्ना विशय सगळो हे जालो न्ही, केसीस कमी जावंक लागले आनी तेन्ना जिनोम सिक्वेन्सिंग हांवें मुद्दम मागलें कित्याक आमकां म्युटेशन व्हायरस जसो म्युटेट जाता कळपाक की बाबा व्हायरस खंयचो आसा. आयज पळय तेजी आमकां गरज लागता अशी दिसता आमकां की जिनोम सिक्वेन्सिंगचे. पूण डिले कित्याक जालो हेच्या खातीर? तेन्ना गरज नाशिल्ली, आयज गरज आहा. तेन्नाच घेतलं जाल्यार बरें जावपाचें न्ही. प्रत्येक गोष्टीक तशें डिस्कस केल्यार कशें जातलें. आतां येता न्ही मशीन. दुसऱ्या ल्हारे वेळार सुशेगाद रावन ऑक्सिजन आनी हॉस्पिटल फॅसिलिटीचे आंगलट आयिल्ले. आयची ओमिक्रॉनाचे तिसरे ल्हारान सरकारी वेवस्थेचे परिस्थिती पळयल्यार केल्ले चुकींतल्यान सरकारान कितें देख घेतल्या अशी दिसना. तज्ञ समिती आनी टास्क फोर्स सांगता खरे सरकाराच्या राज्यात भलतेच चल्ला. 27 डिसेंबराक तज्ञ समितीचे तिसरे ल्हार आनी पावला उखलपाच्या ताकतिकेची बसका. नायट कर्फ्यू लावचो म्हणून त्या दिसा तज्ञ समितीची सरकाराक सुचोवणी, मात 5 जानेर जालो तरी नायट कर्फ्यूचेर सरकार नांव घेना. पब्लीक जाग्याचेर 50% कॅपॅसिटीची मर्यादा आनी हेर कांय नित्याचे नेम तितले लागू. पॉझिटिव्हिटी 3.5% वयर आनी एक्टिव्ह केशी 1,000 गेल्ल्यो. कांय शाळा ऑनलायन मोडान घेवपाची सुचोवणी केल्ली. 28 डिसेंबराक गोंयची कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट 4.5%चेर गेली. 31 डिसेंबराक केशी 1000 वयर गेल्यो. शाळा ऑनलायन करूंक 5 जानेर उजवाडलो. आरोग्य खातें म्हणटा तिसरे ल्हार गोंयान 28 डिसेंबराकूच पाविल्ले. इयर एंडाच्या टुरिझमाचेर दोळो दवरून वेंचणुकाच्या बोवाळान कडक कोविड रिस्ट्रिक्शन लावचे सोडून बुन्यादी फातर आनी उक्तावणां. अनिर्बंध देशी टुरिस्टांच्या झुंडीक रान मेकळ्यात. आता कोविडाचो आंकडो दीस पडतो दोबराद. ल्हार निवळ सर आटापा येवपाचो ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मायकलाचे कळंगुटे बेकायदेशीर धंदे. बीजेपीत रावन जिखप ताका शक्य ना. काँग्रेसींत एंट्री वा तिकेटीचो प्रस्नच ना म्हणून आदलो आमदार आग्नेलान लाल बावटो काडलो. कांय फुडारी पक्षाक चुकीच्यो गजाली सांगतात. हाय कमांडाच्या कानार असल्यो गजाली खंय घालतले. असले लोक जिखल्यार सुद्दां खंय परत मतदारांचो घात करपाचे. मायकल म्हणटा आग्नेलाचे डिपॉझिट हे खेपे जप्त. मायकलाक कोण घेवंक वता तें हांव नको. आमची पार्टी विकरेक पडल्या वा आमची तिकेटी विकरेक पडल्या हांव नको. आनी आतां जर घेता कोण जर काँग्रेसीन येता इट्स अ गुड थिंग. पूण तिकेट दिता म्हणून सांगला जाल्यार इट इज रॉंग. कित्याक चिदंबरमान सांगला, हांवें सांगूंक ना तें आमी म्हणना. चिदंबरमान सांगला की नेम्स वील गो फ्रॉम द ब्लॉक आनी जे पळय कोणें काम केलां तांकां तिकेटी दितले म्हणून. जाल्यार केन्ना येवंक जाय आसलो, 5-6 म्हयने येवंक जाय आसलो. आमचो ब्लॉक काम केलेलें आसा लोकांनी. 3 जाण 5 जाण लिडर आमी भोंवता डोर टू डोर भोंवता स्वतंत्र. पार्टी कशें म्हणून घेतली. आमची पार्टी विकरेक पडल्या वो मागीर पार्टी दाखोवन दितली की बाबा आमकां इकते घेतल्या म्हणून. निमण्या वखदां तर घेता जाल्यार कसली पण डील जाता आसतली न्हू. जाल्यार कित्याक आमची इतलो लोक आसतना इतले हें आसतना. तो 10 वर्सां पयलीं लोकांनी ताका उडयल्लो आहा. गेल्या फावटी तो सालिगांव गेल्लो
थिंगा ताका 1000 कितें वोट पडला. ही लॉस्ट हीज डिपॉझिट. ह्या पावटी तो परत बसोन ताका काँग्रेसीचेर परत बसोनी तेजें डिपॉझिट जप्त जातलें. पूण काँग्रेसीचो वोटर असले पळय हें कोत्ता, हे दलाली कोत्ता, तांकां उगी रावचें ना. काँग्रेसीचे वोटर आहा पळय ते कितें ते लिसांव शिकयतले. तुमी मायकलाक घेता वो कोणाक घेता, काम करतले मनीस 5 वर्सांक 10 वर्सांक काम करतले काँग्रेसीचे लोक, तुमी कोण शेणटा म्हणून ताका हाडून आमच्या पार्टीन हाडून जिखोवंक सोदता. हें जावंक दिवपाचें ना आमी. काँग्रेस तेजी पार्टी न्हू. ही इज नॉट, ही डजंट ओन काँग्रेस. काँग्रेस इज फॉर 125 years old party. If somebody wants to come in, they'll come. If the High Command is accepting them, they'll come. Why it is only Michael Lobo or why it is only somebody else? Anybody can come. Just clear this. कित्याक दिसता तूं येतलो म्हणून ताका स्वप्न पडला आसता. He must be dreaming only about me at night. He gets nightmares about me. आता 1 वर्स जालें तो येता म्हणून आनी ते फाटल्या 5 वर्सांकूय सांगतालो तुजी आपूण काँग्रेसीन जाता, आयज येता फाल्यां येता. ताका तो जाणा BJP बरे लोक ना, आपूण घरा वचपाचोच आहा म्हणून. तेका लागून तो हांगा उणकी मारूंक सोदता. ताका आमी फंड मारपाक रावले. तो सांगला तो स्टेटमेंट दिलो आहे. तू सामके फार मारता ग्रुपाक ना, तू फार मारता, तू सारखे सांगला. At the right time, we will. You'll come to know where. 2 दिसांनी You'll come to know where I am. I don't have to say. तू काँग्रेसान वयता, परफॉर्मन्स जो आसा काँग्रेसान वयता ना, तुम्ही काँग्रेसान वयता. बीजेपी म्हणून ना, तुम्ही फक्त पार्टी म्हणा. पार्टीच म्हणटा तुम्ही. आम्ही पार्टी वांगडाच आहा न्हू. खंयच्या पार्टी वांगडा? खंयच्या पार्टी वांगडा? निमाणे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन जॉब स्कॅमाचेर तोंड उगडलें. स्कॅम म्हणपा सारकें खंय कांयच ना. सगळे प्रक्रिये प्रमाण आनी जॉब मेरिटा प्रमाण दितात. आरोग्य मंत्र्याच्या खात्यांनी जॉब रिक्रुटमेंटांत प्रचंड दाखयली पळय गुड्डू लसांव चल्ल्यात म्हणून आप फाटले कांय दीस इशू तापयता. वेंचणूक तेकिल्ल्यान खंय हेडलायनीक हे सगळे राजकी स्टंट. पांडू गांवकर म्हणून एक 70रीचो ड्रायव्हर आसा GMCचो. सिद्धेश्वर म्हणून आसा कॉन्ट्रॅक्ट MTS 70, सिद्धार्थ LDC 70 आनी हे व्हिडिओग्राफीक एविडन्स. म्हाका दिसता हाज्या पेक्षा आनी बरो एविडन्स हांव दिवंक शकना. हांव तुमकां मागीर शेअर करता. हे पळय कितें चल्लां तें. डीन ना, डायरेक्टर ना, हे MTS स्टाफ थंय बसल्यात आनी जॉयनिंग लेटर्स, मेडिकल हे सगळे पेपर्स जे आसा, सबमिशन आसा, एक्सेप्टन्स लेटर ते घेतात. म्हाका दिसता CMन स्वता रिजायन जावचो आनी MTS स्टाफ 70रीचो खंयचो हाडून CM चेरार बसोवचो. आय थिंक दे विल बी एबल टू बेटर रन दीस गव्हर्मेंट. म्हाका कोणी सांगलें मॅटर कोर्टान मॅटर सबज्युडिस हांव तेजेर कांयच टिका करूं शकना आनी कोणाक कितें स्टेटमेंट केलो म्हणून हांव कांय बंद करूं शकना. आयज इलेक्शनाचे दीस प्रत्येक मनीस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान फ्रंट पेज न्यूज जावंक सोदता आनी हांव तेजेर कांयच उलोवंक सोदिना. कारण जें कितें केलां तेजे स्टॅटिस्टिक्स जे कितें आहा ते सबज्युडिस असल्या कारणान हांवें उलोवप तेजेर बरोबर जायना. आमच्या डिपार्टमेंटान जें कितें केलां सारकें केल्लें आसा आनी योग्य केल्लें आसा. कोण कितें म्हणटा ताका कांय अर्थ ना. जॉबांचे तुमचे चडशे जॉब 70रीन म्हणटा तो. चडशे जॉब 70 एरियान दिल्या अशें म्हणून अशें तुमकां दिसता, तशें ना तें. परशुराम सेना प्रमुख शैलेंद्र वेलिंगकार म्हणटा हजारांनी उमेदवारांनी जाणी भलायकी खात्यात अर्ज केला तांचेर खंय अन्याय. तो म्हणटा सरकारान पोस्ट स्क्रॅप करचे. इट इज अ क्लियर कट हे म्हणजे इनजस्टीस ऑन थाउजंड्स ऑफ यंगस्टर्स जांकां आवय बापूय शिकयतात मरे. त्यामुळे सरकाराक इल्ली लज उरल्या, जनाची नाल्यार मनाची लज आसा जाल्यार सरकारान हे दोनूय पोस्ट जे आसा ते स्क्रॅप करचे इमिजिएट. ह्या दोगांय मनशांक, विश्वजिताच्या मनशांक स्क्रॅप करून तांकां काडचे नोकरे वयले आनी परत एडवर्टीजमेंट करून नव्या भुरग्यांची एप्लिकेशनां घेवन अत्यंत ट्रान्सपरंट पद्दतीन, पारदर्शक पद्दतीन ह्या नोकऱ्यांचे जे डिजर्विंग जे आसात बेस्ड ऑन मेरिट तांकां भितर घेवचे अशी एक मागणी तुमच्या फुड्यान मागणी. घरकान्नीक म्हयन्याक 5,000 दिवपाच्या TMCच्या गृहलक्ष्मी स्किमीक आतां मेरेन गोंयांत 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन जालां. TMCचे स्किमीचेर दुबाव उक्तावपी राजकारण्यांक TMCचे खासदार, गोंयची प्रभारी महुआ मोइत्राची जाप. BJPची लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार खंय कितल्योश्योच चलयो आनी बायलां मेरेन वचून पाविल्ली ना.
Today is a very happy day in the journey of the Trinamool Congress in Goa. We have so far enlisted 2.5 lakh households in the Griha Lakshmi card. Now Goa has about 3.5 lakh households, and we have been managed to reach and penetrate about 65% of households totally in Goa. Last week we were at 1.5 lakhs, and as of yesterday we are at 2.5 lakhs. This is indeed a landmark moment for us. We wanted to share that with you. 5,000 rupees Griha Lakshmi that we are giving to people if we come to power. And the questions are that the current government already has something, and what are you doing? The question is this: the current government does indeed have something, but they have given it to a total of 250 crores, of which an allocation only of 150 crores was made. For the past 7 months, this 1,800 rupees per month has barely reached anyone, because they have obviously budgeted far short of funds. It can in no way be compared to the comprehensive 5,000 rupees to head of female household that we are giving. The BJP has been in our power for 10 years. We have not stopped them from giving schemes. We have not told them that please budget only 150 crores for a scheme that will give 250 crores. We have not told them that please don't pay people for the past 7 months. We have not done any of this. We have not told you that only 2,800 people, you say you have a credit card. Only 2,800 people have got benefit of this credit card in a population of 10 lakhs. So I think the numbers are there for everyone to see. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. मोजे बी घेतला मरे. खंय आनी हे कितें घेवपाचो आशिल्लो गे हांव. तुजे म्हणून सदांच अशेंच घेवपाचो आशिल्लो खंय. आनी हे कितें कायच्या काय भरला बॅग. आई ते उस्तू नाका तूं आतां. हांवें सगळें सारकें लायला आई. सारकें लायला खंय. बरें तूं तिकेट बी घेतला मरे. हय. आनी स्वेटर घेतला सो दिसता. घेतला सो दिसता. तूं बाबू तो बाबूच उरतलो. कितें आई हे सगळें. हांवें सगळें सारकें लायलें तुवें उस्तून उडयलें पळय. तूं कित्याक वयर सकयल जाता तेंच कळना म्हाका आई. इतलो शिकला हांव. गोंयांत कितें दवरलां. बऱ्यो नोकऱ्यो जाय जाल्यार भायरूच वचचें पडटलें न्ही. आनी तशें आतां तुजो ल्हान बाबू उरूंक ना हांव. तूं मगे उगीच टेन्शनां घेता. म्हाका बरो जॉब लागलो, सेटल जालो काय तुमकांय थंय व्हरतलो हांव. कळ्ळें मगे आई. आई तुमकां म्हणून सगळीच फकाणां दिसता. एक विश्वास, एक आधार, स्वाभिमान जिणेचो आमकां दिता सरकार. एक नवे सपन पळोवया, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय घडोवया. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेन गोंयचो युवा करता स्वयंपूर्ण गोवा. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. बाणावलेचो चर्चिल आणि अलेक्स रेजिनाल्ड 50 कोटी घेऊन टीएमसीत गेल्यात म्हणून आपाचो आरोप. वेन्झी वेगश म्हणटा चर्चिलाक 2017 9,373 मतां पडिल्लीं. हिशोब करीत जाल्यार प्रत्येक मतदाराक 53,000 रुपया मेळूं जाय. हे फावट हे बाणावलेकारांनी आपाचो आमदार करचो. आनी एक इलेक्शन जाल म्हणटरी जिकोन येल म्हणटरी आपल्या गेलो वोटरांगेलो वोट सगलो कंडेम करून ओ वोट विकती दुसरे पार्टीक दिताय. सो हे दोन भाशेन पॉलिटिक्स आज गोंयांत चयलो आमी. आणि गोंयांत 17 सीट जी काँग्रेसाक येयल्ली ते 17 सिटांतली 13 सीट जे MLA
करोडांनी रुपये घेऊन आज ते दुसरे कडेन गेले. हे गोंयकारान आख्या गोंयभर चयलो हांव. तेच भाशेन आतां आम नेले एक वाटावळोन चयलो आनी हो वाटावळोन म्हणजे न्यू डॉन, द न्यू डॉन ऑफ गोवा, DAWN. पूण हे DAWN न्हू, हे बाणाल्यान न्यू DON डॉन येयलो आहा. न्यू डॉन ऑफ बेनावलीम, DON डॉन ऑफ बेनावलीम. आनी दुसरो डॉन म्हणटा तो कुर्तोरी, अलेक्स रेजिनाल्ड. एक न्यू डॉन अलेक्स रेजिनाल्ड DON डॉन आनी एक न्यू डॉन हिंगा MLA आमगेलो चर्चिल आलेमांव. आनी हे दोगोय DON डॉनांनी आज इतलोय जो लोकांगेलो वोट आहा बाणालेचो आनी कुर्तोरीचो 50 crores एमी आज हो वोट विकलो आनी आज TMC भितर सरले. 2017 बाणाल्यान मेजॉरिटी घेवन 9373 वोटिंग जाल्ले NCP चेर. लोकांनी सगळे बाणालेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी NCP चेर 9373 वोटिंग जाल्ले. आज हे 9373 वोटरां गेले वोट विकले आनी TMC कडे पयशे गेले 50 करोड. आज जरी तरी 50 करोड आमी डिवाइड केले 9373 चेर जाल्यार प्रत्येक बाणाले वोटराक 53,344 रुपीज पडपाक जाय. I request all the people of Benaulim, give me that support. Let us together unitedly fight this guy. Let us throw him out of politics. Let us end this family राज जे आहा पॉलिटिक्साचे ते गेले हे आमी बंद करूया. काँग्रेसीचो जाहीरनामो तयार आसा. वेंचणूक फाटीं फुडें धुकलूंक शकता. इतल्यानूच जाहीरनामो काडल्यार खंय वेंचणुके मेरेन लोक विसरतलो म्हूण साश्टीचो आदलो आमदार मंत्री मिकी सांगता. वेंचणूक जाहीर जाली काय काँग्रेसीचे फुडारी खंय जाहीरनामो वांटूंक लागतले. TMC आपाच्या स्किमींनी लोकांनी पिशे जावचे न्ही. TMC खंय पर्सनल डाटा कलेक्ट करता. See, we never know. Election might delay also. We never know. See, people forget. See, आमी काय जेन्ना इलेक्शन अनाउन्स जाली आमी सगळे मुद्दे जे लोकांचे जे मुद्दे आहा गोंयकारांचे मुद्दे आहा ते आमी सगळे हे मॅनिफेस्टोन घातले आहा. ज्या दिसाक इलेक्शन अनाउन्स जाली आमी दर एक मतदारसंघान आमचे काँग्रेसाचे एस्पिरंट कॅन्डिडेट आहा ते दर एक घराब्यान वयतले आनी आमचो मॅनिफेस्टो पावयतले गोंयकारांक. आनी दुसरी वेळ येयली तेन्ना आपण कितें रेशन हाडिल्लें थोडे पोत्यां घालून दिलें सगळ्या घरांनी. लोकांकूय कोण येयलें बाबा हे रेशन हाडलेलें तें तेंच्या मुद्द्या खातीर तें दिवलें म्हणून. म्हणजे दर एक घराब्यांक म्हयन्याक एक 5 लाख येतले 5,000 येतले. ही स्किमी गृह लक्ष्मी ही स्कीम केल्या तेका. आनीक एक डेटा दर एक घरांतलो आख्खो डेटा त्या मतदारसंघान एक डेटा कलेक्ट करप. जे ह्या TMCची एक ती IPAC टीम आहा ती दर मतदारसंघात म्हाका दिसता तेका आमची कोंकणी भास कोण उलोवपाचें ना. एक मतदारसंघात 20-30 तेंचे मनीस भोंवता ह्यो स्किमी घेवन. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक सुवाती आरक्षीत दवरपा विशीं याचिकेचेर हायकोर्टान निकाल राखून दवरलो. मतदारसंघ पुनर्रचणूक कायदो 2008 प्रमाण एसटींक आरक्षणाची तरतूद ना. याचिकादारान ह्या कायद्याक वा संबंधीत संविधानीक तरतुदीकूय आव्हान दिल्लें ना म्हूण केंद्र सरकार, वेंचणूक आयोग आनी गोंय सरकारान याचिकेक हरकत घेतली. वर्स 2026चे पुनर्रचणुके उपरांतच एखाद्या आरक्षणाची अंमलबजावणी जावं येता अशें सरकारान स्पश्ट केलां. As a election commission, I am appearing for an election commission. Being an independent authority, I cannot take any stands. We cannot take any stands. We are an impartial body. So we have only pointed out the legal aspect of the matter, pointing out that there is some constitutional embargo and whatever the claim made by the petitioner cannot be done unless there is a constitutional amendment saying changing the limit of 2001, census limit of 2001 to the further date, so that
whatever the claim made by can be granted. So that is our stand, being an election commission. And hearing is concluded. Yeah, sir? hearing is completed and judgment is reserved by the court. मगो TMC बरोबर युतीक आनीक एक पक्ष येवंक सोदता. तशें जाल्यार मगोचे सीट फाटीं फुडें जावं येतात. इलेक्शन कोड लागलो काय सगळ्यो गजाली क्लियर जातल्यो म्हणून मगोचो फुडारी सुदीन सांगता. मगोन अपात्रता घाल्लो आमदार परत मगोचे पांय धरूंक पावलो म्हूण सुदिनाचो बाबूक थोमणो. कोविडांत सभांचेर खंय कंट्रोल जाय, थोड्या उर्मट वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निखळावचे पडटले. मुख्य म्हणजे आमी आनी एक पक्ष आमच्या बरोबर जर आयलो आसत जाल्यार आमकां खंय तरी फाटीं सरचें पडटलें. कारण त्या ध्येय आनी धोरण हें एक आसा. काँग्रेसाक आनी भारतीय जनता पक्षाक आमी कुशीन दवरून फुडलें सरकार करपाक आमी सोदता आनी ते दीस आतां लागीं आयिल्ले आसा. ह्या खातीर आमकां खंय ना खंय एडजस्टमेंट हो करचोच पडटा. तिसरो पक्ष हांव आतां डिक्लेअर करना. येता ते 4-5 दिसां भितर बाय 10th कोड ऑफ कंडक्ट रावन फॉर्म जेन्ना भरता तेन्ना हे सगळे डिस्कस जातले. इलेक्शन कमिशना कडेन मागलां की ज्यो सभा जाता त्यो सभा COVID-19 लागून रिस्ट्रिक्शन हाडा. जे रूड ऑफिसर्स आसात तांकां काडा. आज पळयात तुमी आमी कोर्टांत गेल्ले आसा डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन. आमी अशें म्हटलां की आमदारांक डिस्क्वॉलिफाय करचें म्हणून. पूण आज आमदार परत मगो पक्षाच्या दारांत आयलो. जो आमदाराचेर आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलां तो आज म्हणजे हाजे वयल्यान देव खंय तरी आसा आनी हे सिद्ध जाल्लें आसा. एक म्हणजे शिरोडा जो कॅन्डिडेट आसा तो आमी येता ते 8 ते 9 तारखेक डिक्लेअर करतात. आनी त्या शिवाय 4 नांवां वी फॉर शिरोडा ह्या लोकांनी म्हजे कडेन दिल्लीं आसा. बीजेपीचो आमदार इजिदोर फेर्नांडीसाक ताका तिकेट मेळटलीच म्हणपाची शाश्वती ना. रेसींत खंय 3 जाण आसात. विजय पै खोत, रमेश तवडकार आनी इजिदोर. कोणाक लॉटरी लागता ती लागता. काणकोणच्या 2,500 कार्यकर्त्यांनी हेर राजकीय पर्यटकांच्या हायसाक पिशे जावचे न्ही म्हूण इजिदोराचो उलो. पूण आतां म्हणल्यार बाबा 2,500 लोक आसा हांगा. शाबासकी दिवया लोकांक. पयलीं सो हांव काडल्यान सावन तुमकां सगल्यांक हिंगा जमले म्हूण आमच्या ह्या मिडियेक वा ह्या कन्वेन्शनाक तुमकां हात जोडून देव बरें कर म्हणटा. ते पयले आमच्या मंडळाचे ओपिनियन घेता. तेणी नांव धाडचें पडटा टिकेटीक. मागीर स्क्रुटिनी कमिटी आसता. ताचेर मागीर आनीक दिवपा सभा जाता. तेजे मागीर दिल्ली वयता. सो इन द एंड थारायता तो आमदार वो कॅन्डिडेट दिल्ली. पूण हेजेर आनी कांयच उलयना. ते सद्याक रेसीन आमदारान 3 जाण आसात. बाब विजय, बाब तवडकार आनी बाब इजदोर. हे 3 जाण आसा आमी. आतां कोणाक तिकेट मेळटली? म्हाका जाल्यार लॉटरी नाका. कायद्यान मेळता जाल्यार मेळूं दी, नाल्यार मेळची न्हू. नाल्यार कोणाक लॉटरी लागता जाल्यार लागूं दी. तांचे नांवान हांव तुमकां उलोवप मागता की तुमी मातसो वावर करचो पडटलो. कित्याक ह्या दिसांनी फोटिंगपणाचे कॅन्डिडेट जावं राज भितर सरले आमच्या काणकोणांत. साळगांव उमेदवारांचो गोंधळ. गोवा फॉरवर्डाचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकार बीजेपीचे तिकेटाचो दावेदार. जयेशाक बीजेपींत घेतला म्हणून रेश मागुशाचो झेडपी बीजेपीचो कार्यकर्तो रुपेश नायक भायर सरलो. आतां रुपेश अपक्ष रावतलो. जाल्यार बीजेपीचो दुसरो वावुरपी केदार नायक चल्लो काँग्रेसींत. साळगांवां TMC आड बीजेपी वेगवेगळ्या लेवलांचेर. कशें ते तिकेट दिता. हांव ह्या पार्टीन नवो जॉयन जाला. म्हाका अजून खबर ना कशें आनी कितें तेंचे हे आसात तेंचे कितें विचार आसतले तेंचे कितें डिसिजन आसतले तितून. लास्ट टायम सगळी पंचायती आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो आसा तेजे मायकल लोबो कडेन बरें रिलेशन आसा. ते दिसा सदानंद शेट तानवाडेर आनीक हेणें रिएश्युअर केला आमच्या फडणवीसान की जयेश आतांय आमदार जाल्लो आनी आमकां फुडलोय आमदार जावचो अशें आमकां दिसता म्हणून. सो दीस इज इनडायरेक्टली अ मेसेज सेंट टू ईच एंड एवरी सालिगांव citizen of Saligaon की it is Jay Salgaonkar who will be contesting on the BJP ticket. जय साळगांवकाराक भितर घेतले पार्टीन. सो जेन्ना आमदाराक घेतला हेजर ते फाल्यां आमदाराक घेता म्हणटकूच तिकेट हे दितले अशें आमी गृहीत धरता. आनी हांव फुडें इंडिपेंडंट वचपाची तयारी करता.
सर इंडिपेंडंट कितें जाता म्हणजे खुबशे पार्टी आसात अशे तुमकां ऑफर बीन अशी येवंक ना कोणाची? ऑफर सगळीच कडल्यान येयली म्हाका, पूण कशें आसा ह्या पार्टींच्यान त्या पार्टीन जंप करीत राव हे लोकांक नाका. साळगांव मतदारसंघान आमच्या मतदारसंघान फायट जी आसा ती TMC म्हणजे तृणमूल काँग्रेस पार्टी अगेन्स्ट BJP इन वेरियस लेबल्स. BJP खुबशा लेबलांनी आहा थंय. सो इट इज फायट जी आसा इज बिटवीन BJP इन वेरियस लेबल्स आणि TMC. दिस इज द फायट. देशभर सगळे कडेन हायवेची कामां नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी पळयता, फक्त गोंयांतच ऑब्र PWD कडेन. ही वेवस्था फक्त पयशे खावंक म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दिनाचो आरोप. गोंय सरकारान बांदिल्लो पणजेचो अटल सेतू खंय पळोवचो, वर्सां भितर रिपेराक आयलो. आनी हांव गोंयचे परजे सांगूंक सोदतां, ही हायवे जी आसा ती हायवे काँग्रेसान पास केल्ली. एलायनमेंटाक लागून ती फाटुरली आनी तेन्ना पोत्ती टेंडर केली. फकत BJPन जें केलां पयले सुवातेर ही सगळी हायवेज गोंयची सरकारा PWD दिल्या तांगे कमिशन मेळपाक. सगळी सबंद देशांत हायवे म्हणटात ती नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी पळयता, पूण फकत गोंयांत तांणी गोंयची सरकाराक दिली अंडर द सुपरविजन ऑफ वन इन महाराष्ट्रा. गोंयची सरकारान केलें म्हणटाय तें ती सेतू केली ती पणजे जी वर्सान ती रिपेर आयली, बंद केलो ट्रॅफिक. कित्याक ताची क्वॉलिटी इतली सकयल केल्या कित्याक बरें कमिशन हेल्प जातलें. आनी वर्सान खंयची ब्रीज कामां येवन ट्रॅफिक बंद केलें म्हणून तुमी केन्ना आयकिलां? गोंय जालें. असली आमची गोंयची परिस्थिती. काँग्रेसमॅन म्हणटाय आनी लोकूय म्हणटाय काँग्रेस सरकार करतो म्हूण, BJP म्हणटात आमी सरकार करतो म्हूण. हेर कोणाक म्हणपाक तांक ना आमी सरकार करतो म्हूण. हेर खंयचे बेटा बेटी धांवपाक रावताय. सांकवाळे लमाणी कॅम्पांत एका सारको उदकाचो उणाव म्हूण कुठ्ठाळचो काँग्रेस फुडारी रेमंड डिसान इशू केला. लोक म्हणटा 6 म्हयने जाले 4-4 दिसांनी उदक सोडटात, तेंय बी रातचें 1 ते फांतोडेर 4 मेरेन. लोकांचे उदकाक सामके हाल. जाता तितले बेगीन खंय लमाणी कॅम्पाची उदका पुरवण जाग्यार घालची. हाका जबाबदार खंय आदली आमदार. बहुत तकलीफ है हम लोग को पानी का. सारा दिन काम करके आने का, सारा रात जागरण करने का. कभी से पानी नहीं? अभी 6 महीना हुआ. कितने दिन 5-6 महीने झाले कामा वचपा जाय काय उदक भरपा रातभर उदकच ना. बिग प्रॉब्लम सारको प्रॉब्लम उदकाचोच. 4 महीना हो गया पानी नहीं. एक दिन आएगा थोड़ा थोड़ा 2-2 बिंदगा मटका. अब 4 दिन नहीं आता है. नीचे नीचे वो हाथ में क्रीकू उधर जाके हाथ में बाटली लेके ए भाई एक बोतल पानी दो, ए भाई एक बोतल पानी दो. भीख मांग के पानी पी रहे. 6 महीना दिन हुआ हम लोग को. पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे. टंका से पानी डाला सब जगह से डाला, कुछ फायदा ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं है सर. आज आएगा कल आएगा ऐसा बोलता है. 3 बजे 12 बजे 1 बजे ऐसा पानी आता है. पहले पानी आता था, पहला सुबह शाम पानी आता था. सुबह शाम. अभी कल परसों दिन आया था, रात को आया था 1 बजे से सुबह 6 बजे लग था. फिर पानी नहीं है हम लोग को. कितना प्रॉब्लम है पानी का. अभी तक कोई टैंकर नहीं कोई लाता है. अभी बीच में ला रहा था, अभी नहीं ला रहा है. हांव तेंच सांगता उदका लागून सदां बॉब मारिता आमगे कोडतली कॉन्स्टिट्युएन्सी उदकाच्या लायटीचे मेजर प्रॉब्लेम आहा. आमचो जो MLA आसलोले जे आतां रिजायन जाला आनी आपा गेला ते MLAन आमचे पासत कांय केलो ना. उदका प्रॉब्लेम वेलसांव आहा, कुट्टाडे आहा, कांसाले आहा, सांकवाडे आहा आनी केडशी आहा. लायटीचे प्रॉब्लेम दिसा 5 ते 10 पाट उदक वयता, लायट वयता. लायटीचेय प्रॉब्लेम आहा आनी हें सगळें सारकें करपा लागून म्हाका दिसता तेका लागून हांव बसली सो. आनी हांव म्हाका दिसता हेवूय लोकांक गेलो हांव हालीं आमच्या भुरग्यांक घेवन वयतलो वॉटर डिविजना आनी तेंचे पासत हांव झगडटलो आनी उदक चालू करून दितलो. कित्याक हिंगा 900 to 1000 लोक आहा आनी ते लोकांक उदक ना म्हळ्यार तेंचे सुटसुरी आयज ती उलयले तेजेर कळून येता.
गोवा डेरीक ओनू खंय 3,75,00,000 रुपयांचो लाभ. आदल्या मोठ्या मोठ्या संचालक मंडळांक जमूना तें करून दाखयलें. आदीं गोवा डेरी 5 ते 6 कोटी लॉसांत दिसताली, ती आतां प्रॉफिटांत म्हूण गोवा डेरीचो अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकार मिडियाक सांगता. गोवा डेरीन खंयच्याच प्रॉडक्टाचो रेट वाडयनासतना खंय प्रॉफिट जोडला. वेल्यान दूदकारांक रेट वाडोवन दिला. डेरी वाट्ट 2,25,00,000 प्रॉफिट केल्ले हा. तितून भितर एड केल्यार 1,50,00,000 आमी ऑलरेडी प्रायस डिफरन्स म्हणून दिल्ले. दोन्ही पळोवपाक गेल्यार आमी 3 कोटी जवळ जवळ 75,00,000 प्रॉफिट केला. की हांव तुमकां जेन्ना सत्तितान सांगतालो की हांवें डेरी प्रॉफिटां हें केल्या की ती आयज खरी जावन ठरलें की ही डेरी म्हणजे 3 कोटी 75,00,000 मजल मारलेल्यान ही प्रॉफिटां पावना. आनी व्हडली अभिमानाची गोश्ट म्हणल्यार कितें की आयज आमी दाखोवन दिलें गोरोवकार जे आमी आहा, जी डेरी आमची डेरी आमी बरे भशेन चलोवंक शकता म्हणून की हेजे पयलीं बरे बरे ऑफिसर येवन गेले. ते ऑफिसराची टायमार सुद्दां डेरी तुमकां जाणा आसलें कितले कोटी 6 कोटी 5 कोटी लॉस जाले. की आमी आनी एक व्हडली हितूंतली एक मजेची गोश्ट म्हणल्यार आमी कसलोच रेट वाडोवलो ना. एक आमची कारकिर्दी जेन्ना आमी घेतली तेन्ना आमी एक खावडीचो रेट वाडयलो ना, जावं दुदाचो रेट वाडयलो ना. एक्सेप्ट फार्मरां आमी जवळ जवळ 80 पयशे मात वाडोवन दिल्या. हांव सकाळीं येवन प्लांटार वचोन हांवें लिकेजीस ज्यो आहा पळय, ज्यो लिकेजीस ज्यो गोवा डेरी जाताल्यो पळय त्यो लिकेजीस बंद केल्या. ते लिकेजीसा लागून हें जालां. आयज ही CCTV बसयल्या, सगळी जाल्या. तुमी जाणा आशिल्लें CCTV सुद्दां हेजे पयलीं पाकिटां चोरताले. हांव CCTVचेर पळोवन हांकां सकाळीं सांगतालो. तुमकां सगळ्यांक बसून आतां कोण सांगपाक तयार नाशिल्ले. म्हणजे हे कितें ह्यो प्रॉफिट फक्त लिकेजीस बंद जाल्ली म्हणून प्रॉफिट जाला. बरें कळवूनीर आशिल्लें आनी हांगा कळवूनीर आसाय बी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंकूय लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.